महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा उपरांत सत्तेर आयिल्ल्या राजकारण्यांनी ईडीसीची परिस्थिती सामकी बाबत केली। ईडीसी सुरू केली तेन्ना राजकीय नेमणुको करपाक आपल्याचेर दबाव हाडिल्लो म्हूण आदली मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकार म्हणटा। ह्या वर्सा ईडीसीन 30 कोटींचो फायदो केला आनी ते पयशे सरकाराक परत दितले म्हूण ईडीसीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगले। ईडीसीची 40 वर्सां मनोवक खासा कार्यावळ दवरिल्ली, त्या वेळार हे मानेस्त उलयले। I was under some pressure to make political appointments to the important post of EDC, but I was very firm that EDC should be led by professionals and that the board of directors should have comprised experts and no politicians. Therefore, eminent industrialist Sri Ramesh Chowgure became the first chairman of EDC. Mr. David Menezes was also appointed to the board of directors in EDC. Unfortunately, due to the political leadership that followed the Maharashtra Gomantak government, the functioning of EDC was to an extent affected by political consideration. However, this trend was reversed under the present BJP government led by Manoj Parrikar, who realized that EDC should be run by professionals. In between, it was EDC was a little politicized. We took some, I think, bad decisions, but we have come out of it. I think our Bharatiya Janata Party government is firm on giving a future to EDC. EDC has come up a long way. 40 years is, I don't know, 40 year old or 40 year young. I think it's a matured organization now. We have got the experience of part 40 years and we have got the energy with us. We are 40 years young and we have got a lot of things to do, a lot of things to achieve. We created a lot of infrastructure projects. We have been associated with a lot of organizations like GSIDC, SAG, helping them in their infrastructure projects, selecting them, financing them. We also created a lot of subsidiary companies and Go Antibiotics being one of them. It was run by EDC. Fortunately, it was a lot of politicized, as I told, in between. But then we successfully hived it off, but not just hived it off. We created opportunities for a new company to grow, for new employment opportunities to be created. As Tai said, we are loss making opportunity. We profit generate, we are almost generated 30 crores of profit and we are giving back to the government now. So EDC is in good state. काणकोण नुवे श्रीस्थळार नवे शाळे लागसारची पोन्नी शाळा बुधवार मेरेन मोडली ना जाल्यार भुरग्यांक शाळेंत धाडचे ना म्हूण लोकांनी थारायला। थंयचे पोन्ने सरकारी शाळेचे अर्ध्या वयर पागेर कोसळ्ळां, वण्टीय कोसळूंक पावल्यात। पावसाक लागून ही पोन्नी बिल्डींग सामकी गलगलाक आयल्या। थंयचे नवे शाळेंत भुरगीं खेळटात, भुरग्यांचे बरें वायट जायत म्हूण पालक भिल्यात। बिल्डींग मोडपाक तांणी बुधवार मेरेन प्रास दिला। क्रीडा मंत्री रमेश तवडकरांच्या काणकोण मतदारसंघातली ही श्रीस्थळची पोन्नी सरकारी शाळा। शाळेत भुरग्यांक बसवप धोक्याचे म्हूण सरकारान नवी शाळा बांदली खरी, मात पोन्ने बिल्डिंगेचे फुडें कांयच केलें ना। आता ही बिल्डींग केन्नाय पडपाची परिस्थिती आसा। लागसारच्या शाळेत शिकतल्या भुरग्यांचे बरे वायट जायत म्हूण पालक भिल्यात। बुधवार मेरेन बिल्डींग मोडली ना जाल्यार खंय भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना। ते पळय आमगे पळय आतां शाळा मोडल्या आतां 15 दीस जाले। आतां पळय हे आतां पयलीं वाऱ्यान गेल्ले ते उतले तेन्नाय कोणी अजून चौकशी केली नासली। तेजे नंतर आतां पयर आतां 15 दीस जाले। ह्या हितून शिकता भुरग्यांक, ह्या हितून बरी पयलीं शिकताली, आतां ना ती बंद आहा। आतां ती म्हणटा आतां परत मागीर न्यू बांदली। हय आतां न्यू बांदली म्हणटा ती बंद आहा न्ही। आनी मेन म्हळ्यार ती पळय झोपाळे आतां भुरग्यांक खेळपाक सुद्दां मेळना, कळ्ळें। आतां हे पळय 2 वर्सां बेश्टे हातभार वाडून दवरला। हे म्हाका सांगता आतां ह्या 2-3 दिसां भितर कितें पोखली न्हेवपाक जायना अशें कितें म्हणटा पूण शिकयता खंय ह्या दिसां भितर जातलें। पूण तुमी मागणी कितें केली ताचे कडेन? मागणी आमगे कितें आहा, पयसा मागणी कितें फक्त एक शाळा मोडून दिवची। हय फक्त आमकां कित्याक ह्या भुरग्यां प्रॉब्लेम कितें खेळटा बिळटा म्हणटा पळोवन सांगूंक शकता न्ही, नळ एखादें पडलो बी जाल्यार। तुमी टायम दिला अशें कितें नाल्यार? ना आमी आतां हें दिलां, लेटर दिलां। हें आतां बुधवार म्हणल्यार हें करतना बुधवारा आमी शाळें भुरग्यांक बंद करतात। मागीर कितें पेरंट्सांक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला, पेरंट्स भुरग्यांक धाडना म्हणटा अशें, मागीर मोडटकीर मागीर शाळेंत धाडटले। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। आयुष मंत्रालया खाला दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत 2 हॉस्पिटलां उबारपाक तशेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी आयुर्वेद संशोधन केंद्र उबारपा खातीर जमनी सोदल्यात। म्हापशें उत्तर गोंयचें आनी म्हाकाजान दक्षिण गोंयचें जिल्लो हॉस्पिटल येतलें। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथीक धारगळे जमीन सोदल्या।
आयुर्वेद संशोधन केंद्र चिंबला येतले म्हणून आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले. दोन्ही डिस्ट्रिक्टात साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा एक आयुष हॉस्पिटल, एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी हे एक जातले आणि रिसर्च सेंटर फॉर आयुर्वेदा, ऑल इंडिया रिसर्च सेंटर फॉर आयुर्वेदा हाका 100 बेडाचे हॉस्पिटल जॉईन आसतले आणि रिसर्च सेंटर जातले. रिसर्च सेंटराक जमीन गव्हर्मेंटान केल्ली आसा की चिंबल एक हेल्थ मिनिस्ट्रीची जमीन आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाची, जी नॅचरोपॅथी इन्स्टिट्यूट येतले, नॅशनल नॅचरोपॅथी इन्स्टिट्यूट येतले, ताका 100 बेड हॉस्पिटल प्लस नॅचरोपॅथीची कॉलेज येतली. हे धारगळच्या हातूंच्यान तांणी जागो दिता म्हणल्यार हॉस्पिटलाची जमीन एक म्हापसा आणि साऊथ गोवाचे आयुष हॉस्पिटल हे माकाजन हेल्थ मिनिस्ट्रीची जमीन आसा, त्या जमनीक माकाजन जातले. हालींच जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय युवा दिसा निमतान 19 ऑगस्टाक ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर परिशद जातली. नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन ही परिशद घेता. गोंयान एड्स दुयेंतींचो आंकडो देंवता. 2015 जून मेरेन एड्साच्यो 19 केशी नोंद जाल्यात. तातूंत 10 दादले आनी 9 बायलो. HIV टेस्ट करपी लोकांचो आंकडो वाडला आनी दुयेंतींचो आंकडो देंवला म्हूण NACO सांगता. Goa, the number of testing that we find is increasing every year, and the number of people who are found positive out of them is decreasing every year. In pregnant women, only 5 out of 8,000 tests we have found positive cases this year. That's a great achievement for Goa, and no children last year. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक विराम.